नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर अस्मिता ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. श्रावण म्हयनो सुरू जालो की सगळ्यांक वेध लागता ते चवथीचे आनी गणपती बाप्पाच्या आगमनाचे. गणपती बाप्पाची सुंदर मूर्ती जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना सगळे दुख्ख आमी विसरून वतात आनी एक प्रफुल्लीत अशें वातावरण तयार जाता. पण ह्यो सुंदर मुर्त्यो आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना हाजे फाटल्यान कारिगिरी कितें आसता आनी कोण ह्यो मुर्त्यो करता हो विचार सगळ्यांकूच पडटा. आमी चडशे क्षेत्रांत पळयतात की ह्यो मुर्त्यो चडश्यो दादले कारागीर करतात. पण अश्योय काय ह्या क्षेत्रांत दिसून येता की कांय बायलो अश्यो आसात जी ह्यो मुर्त्यो करतात आनी अशाच एका बायलांक आमी मेळपाक आयल्या. तांकां मेळुया आनी जाणून घेवया की ह्यो मुर्त्यो त्यो कश्यो करतात आनी मुर्ती करपाची आवड तांकां कशी निर्माण जाली. हाजे फाटल्यान आनीक भरपूर आमचे प्रश्न आसतले की अस्मिताय आमची अशी कार्यावळ आसा आमी वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बायलां कडेन वचून आमी तांचे मदीं आशिल्ले वेगवेगळे गूण आमी तुमच्या मुखार हाडटात आनी तशेंच गूण हाडपाक आमी आज आयल्या मया हांगासर. वचूया आमच्या आयच्या सोयऱ्यां कडेन आनी जाणून घेवया की तांच्यांनी ही कला कशी आपणायला ती. आमच्या आयच्या भागातली पहिली सोयरी आसा मलकुमी शेट, जी मया हांगा रावता. फाटली कितलीशींच वर्सां ती गणपतीची सुंदर मूर्ती तयार करता. आमची दुसरी सोयरी अनुसया रुपेश शेट, जी मया हांगा रावता. तिकाय गणपतीची मूर्ती करपाची खूप आवड, ताका लागून ती आपल्या घरकाराक ह्या वेवसायान मजत करता. आमची तिसरी सोयरी सुरभी अमर शेट. सुरभीकूय गणपतीची मूर्ती करपाक आवडटा. सुंदर मूर्ती आनी तांकां लागणारे सुंदर अशें आभूषण ती तयार करता. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर अस्मिता ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. कार्यावळीची सुरवात आमी करतात पण सगळ्यांक पयलो तुमकां प्रश्न विचारन दिसता की आई फाटली कितली वर्सां जाली तुमी हो वेवसाय करता? म्हाजो माव करी तो हांव जाणा सारके तेचे पयलीं पासून सुरू आहा. म्हणजे पारंपारीक धंदो आमचो गणपती करपाचो. आनी म्हाजो चेडो आतां ते सगळे बाकीचे काम करता. म्हणजे मुर्ते बिर्ते सगळे म्हणटा फायबर बिबर सगळे म्हणजे तूं सांगता मुर्ती तसली करता. धाकटो चेडो मदलो चेडो सगळे. एक चेडो हैदराबाद आसता. हे दोग जाण मेळून गणपती करता. अडण्या व्हरता म्हापसा आनी हांगा आमच्या घरा कडेन गणपती आसा. सुमार आतां कितली वर्सां म्हणूं येता हो धंदो? आतां म्हाजी 50 वर्सां म्हाका धाडल्याक जाली. म्हणटकच हांव 50 वर्सांचेर तुका सांगूंक शकता न्हू. आनी मावाकूय पयला हांवें गणपती करतात. ताच्या पयलीं म्हाका दिसता सुमार तेंच्या मावाच्या पर्यंत तुमचें चालू आशिल्लें. हो चालू आहा. तेच्या पयलीं चालू आसा. आनी तुज्या कुळाराकूय आशिल्ले? हो म्हाज्या कुळागराकूय आसा आनी आजुनूय करता गणपती म्हाजो भाव आनी आमी करता. तुमी खंयची? हांव मांद्रेची. सो थंयसरूय हो वेवसाय चालू आशिल्लो? चालू आसा. तूं थंयसरूच शिकिल्ली करपाक? हांव थंयच शिकलेलें करपाक. आनी आवड आशिल्ली करपाची? भरपूर गणपतीची भरपूर आवड आहा. आनी म्हाका गणपती म्हणजे आतां कितें जाता शिगमो जाला म्हणजे गणपतीची तयारी करपाक सुरू. म्हणजे म्हाका कितें कितें जाय तें घरान भरप, माती हाड करून सांगप अशें म्हणजे म्हाका थारूच ना. आनी खंय गेलें न्हू तरी म्हाका गणपतीचो उडास येता. म्हणजे येवंकूच जाय म्हाका घरा कडेन अशें. मागीर सुमार कितले दीस पयलीं ही तयारी करतात तुमी? आमी मेन सुरू आमचे माती हाडप, मेन माती हाडप. मागीर जुनान सुरू आमचे गणपती करपाक. तुमकां विचारता की तुमची आतां लग्नाक कितली वर्सां जाली हांगासर? तुमी कितली वर्सां? हय म्हाजी 4 वर्सां जाली लग्नाक. म्हाका गणपतीची कसलीच आयडिया नासली. पयलीं आमच्या आवयच्या घरा कडेन कसलें मातयेचें काम ना. हांगा येवन म्हाका गणपती करून मातयेची आवड जाली. सो फाटल्या लॉकडावनान 2 वर्सां हांवें गणपतीचें म्हणल्यार भांगरा घालपाचें अशें बारीक बारीक काम स्टार्ट केलें. सो म्हाका मातयेची आवड जाली आनी आतां टायम मेळ्ळ्यार हांव पॉटरी करता. ओके. ती म्हणजे तुका आवड पयलीं कितें करतालें तूं? पयलीं हांव हेर एंड स्कीन केअर कोर्स केला. म्हाका तशें फॅशन डिझायनींग अशें हें करपाचें खूब आनी आतां हांगासर येतकूच म्हाका आतां गणपतीच्या हितून मातयेची खूब आवड जाली. तुका कितें प्रॅक्टीस करची पडली किंवा ट्रेनींग घेवची पडली हांगासर? हय म्हाजो मिस्टर पॉटरी स्पेशलिस्ट न्हू तो. सो तेज्या कडल्यान हांव म्हाका मातयेन अशें हें करून करून शिकलें. पयलीं गणपतीचें स्टार्टींग म्हणटा ती माती हांवें गणपती खातीर घेतली हातीन. सो आतां म्हाका खूब आवड आसा मातयेची. आतां बाबू खातीर म्हाका टायम मेळना म्हणल्यार म्हाका आवड आसा करपाची गणपती. आनी तुमकां तुमचो कसो कितें अनुभव आसा हितून? 15 वर्सां जाली म्हज्या लग्नाक आनी तेन्नाच्यान आमी आसा मातयेचें. तेच्या पयलीं आमच्या आईगेर सुद्दां गणपती करता. तुमगेर करताली पयलींच?
मागीर ही तयारी जी सुरू जाता ती कितले दीस पयलीं तुमी सुरू करतात करपाक? ॲक्च्युली आमी मे म्हयन्याच्या स्टार्ट करता सगळे घरान कितें जाय ते सामान सुद्दां हाडटा आणि माती मे म्हयन्यात मेन म्हणजे ते इम्पॉर्टंट न्हू माती ती हाडटा. तर सुरवात म्हणटा तूं मातये पासून जाता, तर ही माती तुमी खंयच्यान हाडटा? बिचोलीच्यान हाडटा, वारकणच्यान हाडटा. आणि ताजे मागीर कितें प्रोसेस आसता? मागीर तुमकां सुकोवची पडटा किंवा कितें करतात तुमी हे? थोडी आमी हे करता काळटा मातशें गुणे बी आसता न्ही ते काडटा आणि हे करता मागीर मळटा आमी. पावस पडल्यार मातशें ती हे जाता न्हू मोव जाता, पावस पडचे पडटा त्या खातीर. हां. आणि आई जेन्ना आतां हे सगळें सुरवात करतात सामान हाडटा म्हणटा तूं, सो तुमच्या घरान चडसो हो जागो सगळो माती आणि बाकीच्यो सगळो तितूनच भरलेलो आसता? पयलीं पांयांनी मळीत माती म्हणटकच ते मानांक त्रास जायत भरपूर आणि भरपूर त्रास ते पांयांनी मळपाक. म्हणजे आतां आमी मशीन हाडल्या आनी मशिनां खूब येता आतां आनी म्हाजे चेडो त्या मशिनाच्या कंपनीनसून तो मशिनां मागयता आनी लोकांनी भरपूर मशिनां येल्या आतां पोरच्या मेरेन भरपूर येल्या आनी अजुनूय चालू आहा ती पळय 2-3 हाडलेली आसा म्हणजे आसा. आनी आतां आमी मशिनाचेरूच माती मळटा ती एकदम बरी जाता माती. म्हणजे इतले वर्सां तूं म्हणटा हो एक व्हडलो बदल जाला? व्हडलो बदल आनी एकदम खूब बरो जाला. मागीर ह्या वेवसायांत इतल्या वर्सांनी आनी कितें बदल जाला कसो तुमकां दिसता? आनीक बदल म्हणजे आतां मशिनाचो चड बदल कसो म्हाका दिसता बरो एकदम. आणि गिरायकांनी म्हणा किंवा बाकीचे तुमचे डिझायनान कितें बदल? डिझायनीन बी सगळ्या भुरग्यांनी आतां बदल केला. पयलींचे दवरूंक ना तेंच्यांनी आतां बरें करतात. म्हणजे कितें कितें चित्र करप आनी कितें करप बरें करतात आतां ते. आतां भुरगे न्हू आनी आतां चड जाले गणपती. पयलीं थोडे आसले इल्ले म्हणजे ती हेतूनसून आमी सुरवात केली. म्हणजे खंयचो तरी गणपती येयलो जाल्यार आमी गिरायकूच पळय येता काय येता म्हणून ते आतां भरपूर जाले गिरायक. आतां 1000-1200 आमी गणपती करता. ओके, सो इतले गणपती तुम्ही करतात. सो आता इतली वर्सां तुम्ही ह्या व्यवसायान आसा, तर तुमची गिरायकां जी आसा ही पयली पासूनच तुमची ती गिरायकां तीच आसा फिक्स्ड? आमची तीच फिक्स आहा आनी ती गिरायकां येवन हांगासर नांवां घालून वयता. सगळीं म्हापश्यां पणजे वास्को सगळे कडसून येता हांगासर. सगळीं नांवां घातलेलीं आहा पळया तुमी नाल्यार गणपतीचेर. आमकां विकपाक अशें आमकां व्हरपाक गणपती पडना, गरजूच ना. एकूय व्हरना आमी. आमच्या हांगासर फिक्स आहा तितलेच गणपती करता. मागीर आतां ह्यो सगळ्यो डिझायन्स बी आसता त्यो पयलीं ठरलेल्यो आसता डिझायनी बी? हय, लोक फोटो घेवन येता म्हणल्यार बाल गणेश अशें मॉडिफाय करपाचे. ते मॉडिफाय करता मागीर आमी गणपती. आतां लेटस्ट स्टायल बाल गणेशान बीन तशें जाय तशें करता आमी. फोटो घेवन येता लोक येताना. म्हणजे तांकां जाय तशी मागणी अनुसार तुमी डिझायन्स करून दिता. पण ते कितें साचे बी तुमचे तशे ऑलरेडी आसता तशे केल्ले काय मागोवचे पडटा? हय, साचे म्हणल्यार पयलीं मे म्हयन्यान घालून दवरता. तांकां समज तशें जाय जाल्यार ते साच्याचे काडटा आनी समज तेंचे चड बरें दुसरे डिफरंट टायप आसल्यार हातीन करता. आणि तुमचो मेन रोल कितें आसता हितून? जेन्ना हे सगळें काम चालू आसता तेन्ना तुमी कितें करतात? मेन म्हणजे आमची सकाळी 6 वाजल्यापासून सुरुवात जाता. 6 वाजल्यापासून तयारी आमची सकाळी पहिली भुरग्यांका इस्कॉला स्टार्ट धाडच्या पासून ते सगळ्यापासून आमची तयारी असता. हय, 2 म्हयने टोटल तेंचे टिफीन आनी नंतर मागीर मनाय आसा तेंचे सगळे सकाळचे ब्रेकफास्ट मागीर लंच डिनर हे सगळें तुमकांच करचें पडटा. आनी कितले सुमार मानाय आसता हांगासर तुमचे? आतां आसता 15, ते सायडीन 15, हे सायडीन अशें. अरे बापरे, इतले आसता सगळे? आमी तुमकां सगळ्यांचे तुमकांच करचें पडटा जेवणाचे बी? 2 म्हयने सारके टोटल बिजी सारके रातचे सकाळी ते रातचे पासून. ओके. आणि गणपती करता तेन्ना तुमची कितें मदत आसता हांकां? ती जाल्ली आसा ती मेजर मदत, पण पेंटिंगेन म्हणा किंवा मोल्डिंगेन म्हणा ती तुमचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसता भितर? पेंटिंग म्हणजे आमी पेंटिंग करता. स्प्रे पेंटिंग डिझायन घालपाची असता. ते तुम्ही करता? आणि करपाच्या टायमार आमी जे गोल्डन घालता पळय तेका ते आमी घालता. ज्वेलरी घालता म्हणटा पळय तो आमी दिता. फायनल म्हणजे तांकां जितले सुंदर ती सगळे ते आमी भांगरां घालून पळयतात किंवा ते कलर आसता तेंचो ते सगळे काम तुमचें आसता. आनी आई तूं कितें करता? पयलीं न्हू ते गणपती व्हडले साचे बी काडी पयलीं आनी भांगरां घाली ते करताली. आनी साचे भरपाचें काम करी. म्हणजे मानाय तेन्ना कमी मेळनासलें. मागीर ते साचे काडचे पडा म्हणजे मागीर हांव काडी जेवण करूनच साचे काडी. सो जेवणूय करताली? कला सन्मानाचे पेन्शन मेळटा. ओके. तुम्ही ऑलरेडी तितून रजिस्टर्ड जाला आर्टिस्ट म्हणून? ती म्हाका मेळटा आतां 2,500. आणि गव्हर्मेंटाकडल्यान तुमकां कितें मदत मेळटा हे सगळें करपाक ह्या वेवसायान? मेळटा, सबसिडी मेळटा. तुमकां कितें दिसता की आतां जी सबसिडी आसा किंवा जे गव्हर्मेंट आतां करता तेच्या व्यतिरिक्त आनी कितें तुमकां मदत जाय कशी दिसता? कितें करपाक जाय? मदत जाय तर पेंट बी हाडपाक मदत जाय मातशी. म्हणजे आतां गिरायक कितें आसता तांकां कितें दिसता आमचे वार्षिक पयलींचे आहा न्हू गिरायक तांकां दिसता
वाडयता पयशे पूण आमच्या मनाक पयशे वाडोवचे पडटा आमकां पेंट म्हारग माती म्हारग सगळ्यात म्हारग पूण ते गणपतीकारांक मातशें सजमना कितें सगळी म्हारगाय जाल्या म्हणून तेंच्यांनी समजूंक आमी पयलींचे न्हू अशें म्हणटा आमी पयलींचे गिरायक न्हू अशें तेंचे जाता पूण आमचे पळयनात ते म्हणटा मागीर आमचें पळया कितें तरी मानाय तुका आतां सादेपणान मेळटा आनी ते तुमकां खबर आहा मानायचे म्हणटा दीस काडप कशें सांबाळप बिमळप म्हणजे ते मातशें बरें. अस्मिताच्या आयच्या भागान आमी गणपतीचे कलाकार हांगासर आमचे बरोबर बशिल्ले आसा जे आमकां सुंदर गणपती जे आमी पुजतात तेची मुर्ती हांगा करतात आनी तांचे कडेन आमची खूब भासाभास चालू आसली पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार. अस्मिता ह्या कार्यावळीन म्हाज्या बरोबर आसा हांगासर गणपती मुर्ती कलाकार आनी तांचे कडेन आमी भासाभास करतात. सो तुमकां फुडलो प्रश्न विचारन दिसता की हे जेन्ना मुर्ती करतात तेन्ना तुमकां कितें समस्या येतात? मेन म्हणजे चड पावसय पडूंक जायना चड वतय पडोंक जायना ते पावस चड पडलो तर सुकना आनी वत पडल्यार क्रॅक क्रॅक वयता. ओके ते आसता. परत मागीर आनी डबल हें जाता आमकां काम करचें पडटा काम येता क्रॅक पडटकूच परत भरपाक परत काम येता. एक गणपती आमचो कंप्लीट केल्लो सुद्दां मागीर केन्ना केन्ना असो हे जाता क्रॅक वयता वयता अशें वत पडल्यार चड अशें जाता. आनी अंदू म्हणून पेंटाचे चड रेट मातशी म्हारग जाल्या एवरी इयर अशें म्हारग जाता सो आमकां गणपतीची रेट वाडोवपाक मेळना कस्टमरां खातीर. मागीर तांकां दिसता की आमी चड हें करता म्हारग वर्सां वर्स चड वाडयता कशें तांकां दिसता. पण हे तुमचे सगळे वर्कर्स जे आसा तुमी खंयच्यान हाडटा म्हणजे गोंयचेच असतात की तुमकां भायल्यान मागोवचे पडटा वर्कर्स बी? गोंयचे आसता आनी महाराष्ट्रांतले आसता चडशे महाराष्ट्रांतले आसा आमचे. फाटले 2 वर्सांक फायन आर्ट्साचे भुरगे आमी हाडले कित्याक तांकां महाराष्ट्रांतल्यान हांगा गोंयान येवपाक मेळनासलें गोंयांतल्यान सो आमी फायन आर्ट्साचे 2 वर्सां भुरगे येयले आमच्या कडेन. आतां अंदू महाराष्ट्रांतले आहा पयलीं सावन महाराष्ट्रांतले आसताले सो फाटलीं 2 वर्सां ते हाडले फायन आर्ट्साचे भुरगे येताले आमच्या कडेन. सो हे जे वर्कर्स आसता हे तुमकां फक्त सिजन टायप तेन्ना तुमी हाडटात मागीर वर्सभर काय ना. सो ह्या आख्खे वर्सभर मागीर तुमचो वेवसाय कितें आसता मागीर तुमी कितें करतात आई? आमी म्हाजे मदल्या चेड्याची गॅरेज आहा व्हडलो चेडो म्हाजो हैदराबाद आसता तो रेखणी करपाक येता फक्त दोळे काडपाक वर्सात आनी मदल्या चेड्याचे गॅरेज आहा हांगात ही स्कूटर जी बी मोटरसायकल बी सगळें करता आनी धाकटो तो सगळें चित्रां करता हे सगळें करता जाय ते सांगता ते कसली मुर्ती करता कसली सांगता कृष्ण हे ते सगळे फायबरचे सिमेंटचे मातयेचे बी सगळे करता. पण आई तुम्ही फक्त गणपतीच्योच मुर्त्यो करतात की आता नागपंचम आयली किंवा नवरात्री आयल्यो तेन्नाय तुम्ही अशें कितें करतात की फक्त गणपतीच करतात? ना नागोबा आमी करिना कित्याक आमकां टायम नासता आमचे गणपती ऑर्डरीचे आहा ते करून आमकां सोंपना म्हणून आमी नागोबा करिना जाल्यार आमचे नागोबा भरपूर वयतले हांगा आमी नागोबा करिना तितलो टायम मेळना. आनी चवथ जाली म्हणटकच नवरात्रांतली ते दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी हे करता आमी ते चालू आहा ते भरपूर आहा. मागीर ते हे गणपती आमी पळयतात पळय वेगवेगळे तरेचे गणपती आसा धाकटोय गणपती आसा आनी व्हडलेय गणपती आसा हेंच्यो रेट्स मागीर कश्यो कितें आसतात? धाकट्यांचो धाकटो आसतलो न्हू थोडो स्टार्टींग असो अमावंट कितलो असो आसता? 2500 पर्यंत सुरवात. हय म्हणल्यार तुका आतां समज हेजो केलो चित्रांचो केलो जाल्यार ताका चित्रां करपाक एक्स्ट्रा टायम वयता न्हू सो ते चित्रा प्रमाणे. ओके तशे रेट्स आसता. आनी सगळ्यांक म्हणजे म्हारगातलो म्हारग म्हणटा तो गणपती व्हडलो बी कशे रेट्स आसा ताज्यो? डिपेंड अशें चित्राचो जाय पण सगळ्यांक चड एक्सपेन्सीव गणपती कितले रेट पर्यंत वता? 20,000 पर्यंत आसता. 20,000 तो कितलो फूटचो बी आसता? सगळ्यान व्हडलो म्हणटा तो आमचे 15 5 फुटां मेरेन जाता. 5 फुटां पर्यंत करता.
सो 20,000 म्हणजे 2,000 ते 20,000 पर्यंत अशी तुमची रेंज असता. डिपेंड आमच्या हेज्या प्रमाणे चित्रा कशें तरी कितले टायम वयता पळय तसो. पण अशें तुमकां आतां दिसून आयला की कस्टमरांच्या आवडीनूय कितें फरक पडला, म्हणजे आदी जी चित्रां करताले किंवा आदी जे गणपती करताले आनी आतांचे गणपती हातून कितें फरक आयला कसो तुमकां दिसता? आता इंटरनेट युट्यूबाचेर पळोवन लोक येता फोटो घेवन तशें येता. आणि आपणाक अशी मूर्ती जाय म्हणटा मागीर आमी ती तशी करून दिता. पण आता सध्या टायम कमी असल्यार आमी मागीर ते ना तशें जमचें ना म्हणटा. मागीर आसा त्याच्यात तुम्ही पुढच्या वर्सा बेगीन या. पुढच्या वर्सा आणि पयलीं कशे गणपती आसताले, म्हणजे कशा टायपचे सादारण? साधारण आमचे न्हू पहिल्यापासून जे हे आसा न्हू दाय पडल्या पळय तेच आसा तशेंच आसा चडशे लोक न्हू एकच वार्षिक त्यांचो अमूक एक ठरलेलोच आसता पॅटर्न त्याच्यातच तांकां जाय आसता. आता न्यू येता पळय तांकां मातशें डिफरंट करचें पडटा. पण चडशी मागणी कशा टायपचे गणपतीक आसता, म्हणजे चित्र आशिल्ले काय सिंगल असे कसले? सिंहासनाचेर सिंहासनाचे तसले चडशे. म्हणजे तुमचे गणपती गांवांत चड तुम्ही विकतात की गांवाच्या भायरूय तुमचे खंय खंय तुम्ही विकपाक वतात? भायरच म्हापसा पणजी हेच्यात म्हणजे ऑल गोवा म्हटल्यार उपकारता. ओके, फूल गोंयान आसता. मागीर तेन्ना मार्केटिंग करपाक किंवा तुका भायर सेल करपाक तेन्नाय तुमी वतात बरोबर? सेलिंग घराकडे आमचे ऑलरेडी मातयेचेर बूक जाता. पेंटिंग बी करपाची गरज ना. आणि पळोवन सुद्धा ते आपली ऑर्डर दिवन जाता असं आपणाक जाय म्हणून अशें. आणि कितले दीस पयलीं हे बूक करपाक येतात किंवा ऑर्डर कितले दीस पयलीं येतात? 2 महिने 2 महिने पयलीं येतात. जूनच्यान स्टार्ट जाता. जूनच्यान स्टार्ट जाता आणि नागपंचमी पर्यंत येता लोक. ओके. आई जेन्ना गिरायक गणपती घेवपाक येता पळय तेन्ना कितें वाटपणां बी अशें करतात अजून? आसता तर ते आहात. करतात? हो. म्हणजे अशें ना पूण आतां आमचें कितें जालें ना त्या खातीर देवाचे थोडे मानतात थोडे लोक. हय. आणि पयलींच आमी दर घालून दवरता आतां अमके पयशे म्हणून मागीर ती दितात वयतात थोडे थोडे खंय तरी आसता ते आवडलेशे ना न्हू ते सगळेच सारके कळे मेळटले आणि ते आसूं मागीर आमी तांकां थोड्यांक आसूं सगळे आमकां सारके मेळपाचें ना हें म्हणटा आनी आसूं न्ही आं म्हणून म्हणटा. आणि माती तुम्ही म्हणले तुम्ही बिचोले साकून आणि खंयच्यान हाडटा म्हणले? बिचेल आनी वारखंड. ते कितें शेतांतल्यान बेशी काडून कितें? शेतांतल्यान शेवाळें व्हरून शेवाळें व्हरतात आनी एकदां ते आतां कितले ट्रक जाय 10 ट्रक जाय 5 ट्रक जाय म्हणजे गांवांत आमचे सगळेच लोक गणपती करता न्हू आमी. हय. आमच्या हे कुंभार वाड्यार सगळीच गणपती करता म्हणून मागीर आमचे तशें आसता ठरव तूं काड हांव काडया म्हणजे एकी कडेन जमता मागीर काडटात ते. आमकां 2-3 ट्रक माती लागता आमी हाडटा 4 ट्रक हो चेडो 2 हाडटा तो 2 हाडटा
हां मागीर तशें हाडप तें आनी मागीर बाकीचे लोक म्हणजे ते इतले सगळे गणपती करपाक सुमार कितले ट्रक लागता म्हणल्यार तुमी 2 ते 3? आमकां तो 2 हो 2 4 ट्रक हाडटात म्हणजे 2-1.5 ट्रक अशी माती सोंपता. आणि तेका कितें तुमकां खर्च येता? मातयेक भरपूर खर्च आहा. माती हाडपाक थंयसरूच 15-20 हजार एका ट्रकाक लागता न्हू. कितले वता? हो मागीर ते लोकांक कळना न्हू ते कोरोनाच्या टायमार आणि 25,000 म्हारग. काडला आमी. हय. आणि मागीर तुमकां हितून सगळ्यांना फायदो कसो कितें आसता? तसं काय लुकसाण ना न्हू. गणपती आहा तो काय लुकसाण करतलो ना न्हू. तो फायदो करतलो कितें तरी. आणि लुकसाण कितें आनी लुकसाण जाल्यार पण ना लुकसाण जावकूच ना केन्ना जावचीच ना. गणपती गणपती तो काय ना तो दिनारो तेच आहा. सगळें चलणारो तोच आहा. तो आनी कितें करतलो लुकसाण आमकां काय ना. आमचें आरोग्य बरें दवरता म्हाका व्हडलें दिसता ह्या दिसांनी. म्हणजे कितलें काम केलें ते भुरग्यांचें आरोग्य बरें उरता तेतून सुजीक आनी कितें. म्हणजे मे म्हयनो तो ऑलमोस्ट सप्टेंबर. जुनान आमी सुरू करता. पावस पडलो काय ना मागीर माती भिजली मागीर आमी तेन्नाच्यान सुरू गणपती करपाक. तेचे पयलीं कितें करिना ते मागीर फुट्टा न्हू. हय. आणि सगळो तो इतलो बोवाळ आसता मागीर तुमकां घर सांबाळपाक जाय ते गणपती सांबाळ सगळें. मागीर तुमगेर चवथ कशी जाता? चवथीचें म्हणजे आमचें कितें आहा जाणा आमी कितेंच करिना. आमचें हॉल बी सगळें आमचें घर तश्शें उरता न्हू. गणपती सगळें भरलेलें आहा. आमकां साफ करपाक मेळत ना. मागीर आमी तये दीस गणपती येले काय ना ते उजवाडासर घर साफ. मागीर आमचें डेकोरेशन आमी काय ना म्हणजे जाम जाल्ले आसता न्हू भुरगे आमचे कितें करतले मागीर माटोळी सामान हाडे तूं हाड मी हाड करून एकटो न्हिदता एकटो उठता अशें कितें करतात. मागीर आमी ती बी जाम जाता न्हू बायलां. ते बी मागीर जेवण आपलें काम करचेंच पडटा बायलांक. सकाळी 1 मेरेन गणपती व्हरता ते दिसा सुद्दां गणपती व्हरपाक येता. चवथी दीस पण व्हरता मागीर ते साफ करचें पडटा. माटोळ बी बांदपाक काय मेळना आमकां टायमच नासता. आसा त्या प्रमाणे बांद. तशेंच करता. आमी म्हणलें देवा तुजी आमी सेवा सरीत करता आतां मानून घेता ना. डेकोरेशन अशें तशें काय हे कर ते कर आमी कांयच ना. मागीर तुमगेर गणपती कितले दीस आसता मागीर? 5 दीस 1.5 दीस 5 दीस असं तशेंच आसता. 1.5 दीस. ते काय ना ते जाता. मागीर सगळे जेन्ना हे सगळे गणपती व्हरता सगळे घर तुमचे भरलेले आसता आणि ते सगळे खाली येता तेन्ना तुमकां मागीर कितें फील येता? मागीर एकदम खाली जाल्ली सारकी दिसता काय ना कशें. मनाय घरा वयता गणपती खाली जाता सगळे मागीर मातशें वायट दिसतात. बरें दिसना अशें हें. मागीर एकंदरीत हो सगळो अनुभव तुमच्या खातीर कसो आसा? हे 3 महिने जरी असे म्हणजे त्रासान गेले न्हू त्रासान गेले अशें दिसना. कित्याक खातीर गणपती न्ही तो बरें दिसता करपाक म्हणजे उमेदीन सगळे अशें म्हणजे चड काम पडलें आनी कितें ते दिसना मागीर. अशें काय ना आतां पासून काय ना थंय म्हणजे करूंकूच जाय न्हू त्रास ना तेंका. अस्मिताच्या आयच्या भागान आमचे बरोबर आशिल्ल्यो आमच्यो अश्यो अस्तुऱ्यो ज्यो एक वेगळ्या क्षेत्रान काम करता. खरें म्हणल्यार ह्या क्षेत्रान चडशे दादल्यांचें वर्चस्व आसा तरी सुद्दां तांच्या बरोबरीन ती हे काम करता. आमची कितलीशीच पळोवपी आसा ही तुमकां आतां पळयता सो तांच्या खातीर तुमी कितें मॅसेज दितली? हांव कितें म्हणटा बायलांनी केन्ना तरी आपलें काम करतले म्हणून हिम्मत धरपाची आनी आपले कितें तरी वेवसाय असो करचो. मातयेचें कर नाल्यार आनी कितें कर अशें तरी कितें तरी करूंकूच जाय. त्या शिवाय जायना म्हणजे घोवाच्या हेचेरूच अवलंबून रावूंक जायना. तो चडटना आपल्याक कितें तरी मेहनत करून आपूण पयशे मेळोवन आपूण दवरूंकूच जाय. तेन्ना आपल्याक जाय तेन्ना मागीर खर्च करूंक जाता जाल्यार कितें तरी उपयोग पडटात ते पडटा. हे खरें घराची लक्ष्मीन काम करूंकूच जाय. ती घरची लक्ष्मी आसता तेणी काम करूंकूच जाय. बायलांचे काम म्हणटा ते दादल्या परस चड आसता की तांकां घर सांबाळपाचें परत हें काम करपाचें तेंचें चड एक्चुली म्हाका म्हाज्या कडल्यान अशें दिसता की तेंचें काम चड आसता बायलांचें. तुमी सांग. बायलांक चूल आनी मूल इतलेंच रावंक जायना तेच्या फुडें वचपाचें आनी हें करपाचें. सगळ्या क्षेत्रान बायलांनी फुडें येवपाचें जें कितें आपलें स्वप्न आसा तें पूर्ण करपाचें इतलें सांगूंक शकता. अस्मिताच्या आयच्या भागान आमी आमच्या आयच्या अस्तुरींचे हे सुंदरशे विचार आयकले. आमची आई म्हणटा की घोवाचेरूच तुमी डिपेंडंट रावचे न्ही पण तुमी स्वताय कितें तरी करपाक जाय. आमची दुसरी अस्तुरी म्हणटा की बायलांनी फक्त चूल आनी मूल हेच सांबाळचें न्ही पण ताच्या व्यतिरिक्तूय आनी कितें वेवसाय करचो किंवा आपल्या खातीर कितें तरी कमोवचें. तांचे हे सुंदर विचार आयकून आमची आयची कार्यावळ हांगाच सोंपयता. आमच्यो आयच्यो अस्तुऱ्यो आमच्या अस्मिता ह्या कार्यक्रमान आयल्यो आणि तांच्यांनी इतले सुंदर आमकां आपले हो वेवसाय दाखयलो तांचे वेगवेगळे अनुभव सांगले तांकां लागून तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं. अस्मिताच्या फुडल्या भागान परत मेळुया अशाच वेगळ्या क्षेत्रांतल्या एका अस्तुरी बरोबर. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक TV.